नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। आणि आज आमच्या बरोबर असे गेस्ट असतात जे एक फक्त यूथ लिडर्स न्ही तर ताणी आपण एक यूथ आसून सुद्धा एका बऱ्या पार्टीचो स्पोक्सपर्सन जावन ती पार्टी कशा पद्धतीन आपण बरो लीड करपाक शकता किंवा त्या पार्टीचे प्रश्न ओपोजिशनाचे अगेन्स्ट कसो झगडपाक शकता हे सगळे गोंयाक न्ही तर देशाक दाखोवन दिल्ले आसा। आमचे बरोबर आसात बरे यूथ म्हणल्यारच यंग अँड एनर्जेटीक वन अँड ओनली सुनील बाब कवठणकर। सर, वी वेलकम यू टू द शो। सरळ प्रश्न, वारें सामकें गाजता आनी दुसरें म्हणल्यार इलेक्शन सामकें तोंडार पावता, अशें आसतना काँग्रेस पक्ष सद्याक खंय आसा? काँग्रेस पक्ष आता तुमकां खबर असलेले प्रमाणे लोकांच्या आज राज्यान वेगवेगळे मुद्दे आसा, लोकांक भरपूर त्रास आसा आनी बेजीक गजाली खातीर आज लोकांक स्ट्रगल जावचें पडटा आनी सफर जावचें पडटा। म्हाका दिसता हे सगळे प्रश्न घेवन आज काँग्रेस पक्ष लोकां मदीं आसा। आमचे उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान दोनूय जाग्याचेर प्रचार चालू आसा। प्रचार करता आसतनाच आमकां लोकांचे हिताचे जे प्रश्न आसता ते प्रश्न सॉल्व करपा खातीर आनी ताजेर सरकाराचे दोळे उगडपा खातीर ऑथॉरिटीजांक जागे करपा खातीर आमकां फिल्डार वचचें पडटा आनी स्ट्रॉंग स्टेप्स घेवची पडटा। एक म्हणजे एका वळच्यान काँग्रेस, दुसऱ्या वळच्यान स्ट्रॉंग बीजेपी। हांव स्ट्रॉंग इतल्याच खातीर म्हणटा कारण फाटलीं 10 वर्सां जालीं बीजेपीचे सेंटराक गव्हर्मेंट आसा, म्हणजे मोदी सरकार। आनीक गोंयांक जर जालें जाल्यार 10 वर्सां प्लस 2022तल्यान आतां सद्याक 2.5 वर्सां जालीं। स्ट्रॉंग म्हणचे परस तुमी ताका कशें कितें म्हणटाले हें म्हाका खबर ना, कारण तुमचो स्टेटमेंट सदांच येता दे आर नॉट स्ट्रॉंग, इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट सगळे ताणें घेतलेले आसात। पूण हाजेर आमी मागीर उलोवया। आज गोंयाक जर आमी पळयत साबार विशय आनी केंद्राचे स्लोगन्स अब की बार 400 पार म्हणटा आसतना कितें त्यो चॅलेंजीस सुनील बाब तुमकां दिसतात ज्यो आज गोंयय फेस करता, देशूय फेस करता आनीक लोकूय फेस करतात, जाच्या खातीर तुमकां दिसता की काँग्रेसीचे दोनूय कॅन्डिडेट गोंयच्यान निवडून येवपाक जाय? पळय, पयलीं म्हणल्यार सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां की जो एक भ्रम निर्माण केला की बीजेपी इज व्हेरी पावरफूल म्हणून, हो भ्रम चुकीचो भ्रम आसा। हो भ्रम हे हातूंत तथ्य आनी सत्य कांय ना। पूण पयलीं तांकां 2014 सामकें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळ्ळी। 2019 तांणी सामकें बरें मार्जिनान ते जिखून आयले। आतां म्हणटा ते अब की बार 400 पार। तुमकां दिसना की हांव येता थंय। 2014 काँग्रेस सरकारचे 10 वर्सां आसले, तांच्यांनी बरी कामां भरपूर केली। ते मागीर न्युक्लियर बील जावं, रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जावं, जातून एका सामान्य मनशाक सुद्दां सरकारान कितें चलता हें खबर आसपाचो हक्क दिलो। इट इज नॉट अ प्रिविलेज जी फाल्यां कोणूय तुजी काडून घेवंक शकता, हो हक्क दिलो। रायट टू एज्युकेशन म्हणल्यार सामान्य गरीब मनशाक शिक्षणाचो अधिकार दिलो। रायट टू एम्प्लॉयमेंट म्हणल्यार प्रत्येक मनशाक मिनिमम 100 दीस एम्प्लॉयमेंट मेळचो, हो हक्क दिलो सरकारान। काँग्रेसीच्या सदांच लोकांक आनी जनतेक हक्क दिल्या, भीक दिवंक ना। जे आज बीजेपी एक तो प्रचार करून दाखयता आमी हें दिले, आमी कोणा 5 किलो तांदूळ दिता, हें करता, ते म्हणल्यार दुसऱ्यांक एक आपल्याचेर डिपेंडंट करून दवरता। असली सरकारान असली गजाली काँग्रेसीन केन्ना करूंक ना। काँग्रेसीन लोकांक हक्क दिलो, जनतेक हक्क दिलो। पण आमचें एकूच त्या टायमार जालें की म्हाका दिसता आमी मार्केटींग जे तरेन बीजेपी करता ते मार्केटींग आमी करपाक पावले ना। आनी खंय तरी बीजेपीचो एक मोदीची वेव आयली आनी बीजेपीची तेन्ना ती वेव आयली आनी 2014 मोदी जिखलो। 17नी आमी पळयलां की जनरली इंडियेक ट्रेंड आसता 1-2 टर्म कंटिन्युअस, सपोज नॉर्मल हाजेर फुटिंगाचेर उरल्यार सरकार कंटिन्यू जाता आनी 19नी परत बीजेपी जिखली। पण एक गजाल जर तूं लक्षांत घेत जाल्यार गोंयान जर ती परिस्थिती आसा, पंडीत जवाहरलाल नेरून सुद्दां म्हणलेलें अजीब है गोवा के लोक। गोंयान 14 मोदीची लेयर आसून 3 वर्सांनी ती वेव गोंयान काबार जाल्ली। 17 काँग्रेसीचे 17 आमदार आयिल्ले, बीजेपीचे 13 आमदार आयिल्ले आनी मॅक्झिमम जे भाजपाचे विरोधान आसले ते इंडिपेंडंट म्हणून जिखून आयिल्ले आनी बीजेपीचे अगेन्स्ट फूल स्विंग जितले लोक आसले ते मेजॉरिटीन आसले। पण बीजेपीन सत्तेचो गैरवापर करून, पयशांचो गैरवापर करून आपले सगळे ते ईडी, आयटी आनी तांच्यो बाकीच्यो एजन्सी CBI ज्यो आज पेरड जाल्या बीजेपीच्यो, पोपट जाल्या आनी कटपुतल्यो जाल्या, तांकां वापरून तांच्यांनी ते आपले सरकार पयलीं कशें तरी घडयलें आनी तांच्यांनी 2 वर्सांनी जे लोकांनी कॉन्स्टिट्युशनाचे आदारीत आनी जे लोकांनी निवडून दिल्ले आमदार आसले ते फोडले आनी आपले सरकार भक्कम केले। जर भाजपा इतली स्ट्रॉंग आसली, जर RSS स्ट्रॉंग आसले आनी जर RSS आनी बीजेपीची आयडियोलॉजी स्ट्रॉंग आसली जाल्यार लोकांनी तांकां रिजेक्ट कित्याक केले, तांच्याकून काँग्रेसचे आमदार चड कित्याक निवडून आयले? हो प्रश्नाचो उत्तर
सामकें महत्वाचें आसा जाल्यार बीजेपीची काँग्रेसची जर आयडियोलॉजी सारकी नासली जाल्यार लोक तर काँग्रेसचे आमदार कित्याक निवडून दिता आनी बीजेपीक तांकां फोडून आपल्या भितर कित्याक व्हरचें पडटा तुमच्या स्वबळाचेर तुमी निवडून हाडा मरे तुमची आयडियोलॉजी लोकां मुखार दवरा आनी तुमी तुमचें निवडून हाडा कोणें हाडूंक ना इलेक्शन सगळ्यांक ओपन आसता जाल्यार 400 पार जो आजचो तांचो नारो आसा अप की बार 400 पार पळय बीजेपी आज भिल्या काल सुद्दां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक कम्युनल स्टेटमेंट केलो क्लियर कट टार्गेटींग वन कम्युनिटी आय वील नॉट नेम द कम्युनिटी कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू प्ले इन टू द रिलिजियस पॉलिटिक्स बट 400 तो पॅनीक जाले ते खंय तरी पॅनीक जाले इंडिया अलायन्स जी जाल्या आनी देशभर सगळ्यो विरोधी पार्ट्यो ज्यो एकठांय आयला सी टुडे इट इज द नॉट जस्ट इलेक्शन बिटवीन काँग्रेस पार्टी एंड बीजेपी टुडे द इलेक्शन इज बिटवीन बीजेपी एंड द पीपल ऑफ इंडिया देशाची जनता आनी भाजपाचें इलेक्शन आसा आनी अप की बार 400 पार जे बीजेपी म्हणटा ते डेफिनेटली तांचे MP 400 पार जावचे ना पण जर चुकून बीजेपी सत्तेचेर आयली जाल्यार पेट्रोल मात 400 पार पर लिटर जातलें फक्त पेट्रोलच काय आणि कितें बी पण तुम्ही पळया काँग्रेस जेन्ना सत्तेर आसली निमाणी 2014 तेन्ना पेट्रोल इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयल जे ताका हे म्हणटा क्रूड ऑयलाचे पासून डिस्टिलेशन करता आनी डेरिवेटीव ताजो डिझल पेट्रोल आनी बाकीचे नेफ्था आनी बाकीचे फ्युअल्स काडटा जाल्यार इंटरनॅशनल मार्केटान तेन्ना क्रूड ऑयल प्रायसीस वर मोर दॅन $140 पर बॅरल तेन्ना सुद्दां काँग्रेस पक्ष लोकांक 60-65 ताचेर इंजीन पेट्रोल दिताले पर लिटर तेन्ना LPG जो सिलिंडर आसा लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅसा जो आमी घरान जो गॅस म्हणटात तो सुमार 460 रुपया एक सिलिंडर आसलो आतां इतलें करप्शन मोदीन इतलो ओवरटायम काम केला आनी इतलें ताणें करप्शन काबार केला आनी इतलो ताणें ब्लॅक मनी इंडियेचो भायर आसलेलो इंडियेक हाडला की आज सिलिंडर 1200 रुपया जाल्लो गॅस सिलिंडर 1200 रुपया जाल्लो आतां इलेक्शना म्हणून तांच्यांनी त्यो रेटी देंवयल्या इलेक्शन जातकूच तो 1500 जातलो पेट्रोल आज इंटरनॅशनल मार्केटान $70-80 पर बॅरल आसा क्रूड आज पेट्रोल 35 रुपयान दिव येता पर लिटर इंडियेच्यान नेपालाक आनी बांगलादेश इंडियेच्यान नेपालाक आनी भुतानाक पेट्रोल वता इंडिया सप्लायींग कित्याक दे डोंट हॅव देअर पोर्ट्स थंय इंडियेकून सवाय आसा पेट्रोल जाल्यार गोंयान इंडियेक कित्याक पेट्रोल म्हारग आसा हो प्रश्न विचारात न्हय इतलो जर मोदीन ओवरटायम केला करप्शन काबार केला टॅक्स पेयराचो पयसो सारको वापरता आनी ब्लॅक मनी जर हाडल्या जाल्यार ही म्हारगाय लोकांचेर कित्याक पूण फाल्यां समजा दर्या काँग्रेस पार्टी सत्तेर आयली कोणी प्रधानमंत्री जावं राहुल गांधी जावं त्या वटेच्यान अरविंद केजरीवाल जावं ममता बॅनर्जी बिकॉज यू आर फायटींग अगेन्स्ट बीजेपी एज इंडिया अलायन्स फाल्यां पेट्रोलाचो प्रायस 35 रुपया जातलो म्हणटा हांव तुका एक गजाल कॉन्फिडेंटली सांगता हांव तांचे भशेन तें आतां तुका सांगल्यान जुमला म्हणून तूं म्हाका फाल्यां हांव कितें म्हणलां त्या गजालीचेर विचार हांवें आज पर्यंत भुमिका घेतल्या त्या भुमिकेचेर हांव ठाम रावला मागीर ते कोणाक आवडूं ना आवडूं म्हाका तें मागीर फरक पडना हांव तुका एक गजाल सांगता की हो जो आज बडीमार केला टॅक्स आनी GST मिसमॅनेजमेंट सगळो केला पण कित्याक हो म्हारगाय जाता एक आतां आमी फाटल्या दिसांनी पळयला जेन्ना स्वेरिंग इन जाले डॉक्टर प्रमोद सावंताचे मोदी बी आयल्लो तांच्यांनी इव्हेंट केलो तांचे सगळे इव्हेंट न्हय बीजेपीचे इव्हेंट केलो ते खुर्च्यो भाड्याक ज्यो घेतल्यो आयक मरे सांगता ते इव्हेंट करता कित्याक सांगता खुर्च्यो सुद्दां ज्यो भाड्याक घेतलेल्यो त्यो खुर्च्यांची जर भाड्याची जर कॉस्ट पळोवशी तातूंत आनी 100 रुपया घातल्यार खुर्ची नवी येतली आसली रस्त्याक लायटी घालप त्यो लायटीक कोट्यांनी रुपया भाडें फारीक करप त्यो गोवोरमेंटान लायटी घेतलेल्यो जाल्यार कितलेशेच पयशे वांटवतले आसले आनी कितें करप लास्ट मुमेंटाक घेवप मागीर इमर्जन्सी क्लॉज लावप आनी टेंडर बी कांय घालप ना कोणाक आपल्याक जाय ताका काम दिवप पण ही जी मानसिकता आसा आनी हें जें तांचें कार्यपद्दत आसा हाजे खातीर टॅक्स पेयराचो जो पयशे आसा हे गटारान वता आनी हांच्या बॉल्सान वता आनी त्या खातीर ती म्हारगाय वाडल्या पण ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली जर कंटेन करीत कंट्रोल करीत जाल्यार डेफिनेटली पेट्रोल आनी LPG सारक्यो ज्यो नेसेसिटी गजाली आसा आज तुमी उदकाची बिलां पळया खंय पावयल्या ती इलेक्ट्रिसिटी पळय कितली म्हारग जाल्या ती ह्यो सगळ्यो गजालीची कॉस्टिंग जी आसा कॉमन मनशाचेर जो बर्डन येता तो रिड्यूस करपाक मेळटलो बीजेपी सदांच म्हणटा खास करून बीजेपीचे लिडर की काँग्रेसीन फक्त आपूण गरिबी हटाओ म्हणलें रायट फ्रॉम पंडीत जवाहरलाल नेहरू टील मनमोहन सिंग आणि आज आमी जेन्ना देशाक पळयतात तेन्ना मोदी सरकार किंवा भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्सपर्सन जावं किंवा तांचे लिडर जावं ते म्हणटात की आमी कितलेशेच लोकांक BPL जे कोण आशिल्ले तांकां एबाव हाडले म्हणजे BPL ते आतां नात ते वयर पावल्यात म्हणजे जावं ते मागीर लोवर मिडल क्लासस न्ही मिडल क्लासस न्ही ते ह्या सॅक्टराक पावल्यात दुसरें म्हणजे काँग्रेस फक्त रोटी कपडा और मकान म्हणटाली पूण बीजेपी लोकांक जायत्यो नेसेसिटी आनी ताच्या बरोबर नेसेसिटीच्या बरोबर जायत्यो अश्यो गजाली कसल्यो नेसेसिटी दिल्यो कसल्यो नेसेसिटी त्यो म्हाका तुमचे कडल्यान बीजेपी ताजे परस रस्ते केले हॉस्पिटलां बांदलीं ते म्हणटात की आमी कितलेशेच लोकांक जॉब दिले हे तुमकां दिसना की काँग्रेसीन फक्त रोटी कपडा मकान हाजेर दवरले आनी बीजेपी हॅज लायक गिवन नेशन एवरीथींग तुमकां हाजेर कितें म्हणपाचें आसा दिला काय ना तेय तुमी सांगात पळय एक गजाल म्हणल्यार तूं सारकी लक्षान घे जो गरिबी हटावाचो नारो आसलो
काँग्रेसीचो तो काँग्रेसीचो नारो सदांच सारको आसलो गरिबी हटाव. बीजेपीन आज गरीब हटावचो पॉलिसी धरल्या. पयलीं म्हणल्यार गरिबी हटाव देशान कशी काँग्रेसीन काम केलें तें सांगता. आमची देशाची परिस्थिती जेन्ना आमचो देश स्वतंत्र जालो 1947 इतली बिकट आसली. हो देश एका काँग्रेस पार्टीन किंवा एक दोन मनशांनी उबो करूंक ना. हो देशाच्या प्रत्येक नागरिकान उबो केला. तातूंत हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, क्रिश्चन आसतलो, सीख आसतलो, आनी खंयचो धर्माचो आसतलो, खंयच्या जातीचो आसतलो, प्रत्येकानी भारतीय म्हणून एकठांय जावन उबो केला. आनी हो देश इतलो प्रगत मार्गार आसलो की 1900 नरेंद्र मोदी जो सांगतालो की आपूण च्या विकतालो म्हणून एका टायमार, आपूण गरीब का लडका हे म्हणून सांगतालो तो 1900 आनी आपूण कांय करूंक ना, आपूण संन्यासी आनी खंय भोंवतालो म्हणून सांगतालो जंगलान. तो मनीस 1980 काय 90चे ते ट्रेंडान अमेरिकेक गेल्लो. कसो गेलो? इतलो गरीब जर फॅमिलींतलो भुरगो 1980 आनी 80-85-90च्या दशकान जर अमेरिकेक वचूंक शकता जाल्यार ताजे वयल्यान तूं समज न्हय की देश त्या टायमार खरोच प्रगती पथाचेर आसलो. पण आज परिस्थिती कितें आसा? आज परिस्थिती रिवर्स जाल्या. आज गरिबी हटाव ना, आज गरीब हटाव म्हणल्यार सपोज डेटा आसा न्हय, तुका खबर आसतलें कोविडाच्या टायमार हजारांनी लोक मेले, लाखांनी लोक मेले. लोक आमी हें कोणूच डिनाय करूंक शकना. सगळ्यांनी आमी आमच्या दोळ्यान पळयलां. तुवें पळयलां आसतलें बाबडे लेबर आसले, भुरग्यांक खानार मारून सामान मारून व्हरताले, ते मेले. खंय आसा डेटा? डेटाच ना रे. कित्याक तो गरीब. ताजो कांय ताका फाल्यां हांव जर मेलो आनी म्हजो जर डेटा दाखयना सगळे जाण प्रश्न विचारतले. पण एक सामान्य रस्त्यार चलपी जर तो मनीस, ताका घरदार कांय ना, ताची फॅमिली आनी हातान तरी पोटली बांदल्या, हेंच ताजें सगळें. तो जर रस्त्यार मेलो, ही हॅज गॉट नथींग ऑन रिकॉर्ड. हे लोकांक सुद्दां आयडेंटिटी दिवपाचें काम काँग्रेसीन केलें आधार कार्ड करून. ते आधार कार्डाक एका टायमार ओपोज करताले. मागीर निमाणें हेच आधार कार्डाची फावंडेशन घेवन सगळी बेनिफिट्स जी आतां दिल्या बारीक सारीक, ती हे आधार कार्डाचीच बेनिफिट्स आधाराचेर तांकां दिवची पडल्या. दुसरी म्हणल्यार आज तो म्हणटा अबाव पॉवर्टी लायन आयल्या. आपल्याच तोंडान सांगता की 80 कोटी लोकांक आमी 5-5 किलो तांदूळ दिता म्हणून. मागीर खंयची अबाव पॉवर्टी लायन? अबाव पॉवर्टी लायन फक्त दोनूच लोक आयल्या, ते अदानी आनी अंबानी. आज सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना कोविडाच्या टायमार सबंद देशभर न्हय जगभर लोकांचे एम्प्लॉयमेंट काबार जाले, लोकांचे धंदे काबार जाले, लोकांचे जॉब गेले, लोक अक्षरशः सफर जाताले, लोकांची इकॉनॉमी देशांच्यो डावन जाल्यो. तेन्ना दोनूच मनीस पयशेकार जाले आनी ते हातून कॉम्पिटिशनान अदानी जगान नंबर 1 जालो. म्हणल्यार हो कोण हाच्या खातीर ओवरटायम काम करतालो? हो प्रश्न आसा न्हय. कोण पयशेकार जाले म्हाका सांग? पयशेकार कोण जाले? कसो कॉमन मनीस? ते म्हणटा आमी गरिबी काडली. कसो कॉमन मनीस? जर पेट्रोल वाडले, गॅस वाडलो, तुजे घरान खावपाचे कडधान्यां वाडली, तुजे प्रत्येक गजाल, लायट वाडली, उदक वाडलें आनी तुजो इनकम तितलोच आसा, जाल्यार सामान्य मनीस कसो पयशेकार जालो? जाल्यार अदानी सडनली नंबर 1 मनीस कसो जालो? कशें जावंक शकता? कित्याक आज देशाची जी संपत्ती आसा, ते पोर्ट जावं, सी पोर्ट जावं, ते एअरपोर्ट जावं, ते पावर ट्रान्समिशन लायन्स जावं, ती पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जावं, यू नेम इट एंड दे हॅव इट. दे हॅव मोदी हॅज गिवन इट टू देअर क्रोनी कॅपिटलिस्ट फ्रेंड. जाल्यार अदानी अंबानी ह्यो ज्यो संपत्ती, देशाच्यो कंपनीज ज्यो काँग्रेसच्या कार्यकाळान उबे केल्ल्यो, जाल्यार पेट्रोलियम कंपनीज जावं, हॉटेल कंपनीज जावं, एअरपोर्ट्स, हे सगळ्यो सदांच देशाची संपत्ती. ही देशा कडेन उरूंक जाय कित्याक ही जनतेची संपत्ती. पण आमी पळयलां की हे फाटल्या काळीच्या काळान ही सगळी पॉलिसी डायल्यूट केल्या. प्रॉफीट मेकींग कंपनीज काडल्या आनी प्रायवेट सेक्टरांक हांकां दिल्या. आनी हातूंच्यान म्हाका दिसता फक्त कोण जर पयशेकार जाला जाल्यार क्लोनी कॅपिटलिस्ट, जे क्लोज व्हडले बिझनसमॅन, हे बिझनसमॅन म्हणजे मिडल क्लास आनी नॉर्मल बिझनसमॅन न्हय, हे महारथी बिझनसमॅन सारके, जे जगान ते 2-4 बिझनसमॅन देशाची 40 ते 50% संपत्ती कंट्रोल करता, ते पयशेकार जाल्या. कॉमन मनीस हातून पयशेकार जावंक ना. तुम्ही एक शब्द वापरलो, म्हणजे तुम्ही उलयता आसतना सरळ म्हणलें की जेन्ना कोविड आयलो तेन्ना सगळ्या देशाक फायनान्शियल इश्यूज जाताले, सगळे आमी फायनान्शियली झगडटाले. पूण आज तुका दिसना? कारण आज जर आमी जर पयलीं खंय तरी आमी G8 म्हणजे ग्रेट 8 कंट्रीज तेन्ना पळयताले, इंडिया आसनाशिल्ली. पूण आज टोटल इकॉनॉमीक पावर आमी जर पळयत किंवा GDP जर पळयत, आमचो देश 5व्या नंबरार आसा. इनफॅक्ट इंग्लंड सुद्दां ज्याणे आमचेर 450 वर्सां राज्य केलें, दे आर नॉट देर विथ अस. ते 6वे काय 7वे आसात. अँड टुडे वी आर कम्पिटींग विथ नेशन्स लायक अमेरिका, जे पयलीं आमी सदांच जे बॅकवर्ड देशा कडेन कॉम्पिटिशन करताले, टुडे वी आर कम्पिटींग विथ अमेरिका, रशिया, चायना, जपान एंड जर्मनी. हाजेर तुमचो कितें सरळ? पयलीं म्हणल्यार हांव तुका सरळ सांगता, डोंट कंपेर इंडियन इकॉनॉमी विथ ब्रिटीश इकॉनॉमी. इंग्लंड, वॉट इज इंग्लंड? इंग्लंड इज इतलेंशें आहा. ब्रिटन इज सो स्मॉल. युनायटेड किंगडमाची इकॉनॉमी तूं इंडियेची इकॉनॉमी कंपेर करनाका. 140 कोटी लोकांचो देश हो देश, एका एक 25 लाख 30 लाख लोक आसलेलो देश. ओवरऑल कॅल्क्युलेशनांनी दिस इज अ वायब्रंट कंट्री. आनी हे कंट्रीची पावर, जो USP आमी म्हणटा, इज
द युनिटी इन डायवर्सिटी, वेगवेगळे धर्माचे, वेगवेगळे प्रांतातले लोक, वेगवेगळे जातीचे लोक हांगा एकठांय जावन एक देश म्हणून काम करता, म्हणून आमची इकॉनॉमी वायब्रंट आसा. आनी हाजें स्ट्रॉंग बुनियाद आनी स्ट्रॉंग फावंडेशन आज पर्यंतचे काँग्रेसचे कार्यकाळान जी सरकारां आसली तांच्यांनी घाला. आमकां डॉक्टर मनमोहन सिंगा सारको सामको वर्ल्ड रिस्पेक्टेड इकॉनॉमिस्ट जो आसा तो प्रधानमंत्री म्हणून मेळ्ळ्या. ताणें तेन्ना जी थोडी फर्म डिसिजन्स घेतली, इंदिरा गांधीच्या टायमार जी बँक नॅशनलायझेशनाची पॉलिसीज घेतल्यो आनी मनमोहन सिंगाच्या टायमार, नरसिंहा रावाच्या टायमार जी ग्लोबलायझेशनाक इकॉनॉमी ओपन केली, आनी राजीव गांधीच्या टायमार जी IT आमी एट्रॅक्ट केली आनी इंडस्ट्रीक जे प्रोत्साहन दिलें, ती सगळी म्हाका सांग, घर आतां कोणूय सडनली तूं सकयल फावंडेशन घाल्या शिवाय बेतो घालूंक शकना, स्लॅब घालूंक शकना. ही फावंडेशनां आमची स्ट्रॉंग आसली, ही काँग्रेसीन स्ट्रॉंग फावंडेशनां घाल्ली, म्हणूनच आज जे पेंट मारला आनी लायटी घाल्या ह्यो त्याच खातीर. ही फावंडेशनां जर स्ट्रॉंग नासली जाल्यार जेन्ना रिसेशन जाल्लें आनी ग्लोबल इकॉनॉमी हाल्लेली, अमेरिकेचे सारक्यो ह्यूज मर्चंट बँक लायक लेमन ब्रदर्सा सारकी बँक जिची जर तूं वर्थ पळयत जाल्यार समटायम्स इज बिगर दॅन द नेटवर्थ ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज, GDP ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज. अश्यो बँक जेन्ना कॉलॅप्स जाता, ज्यो बँक ज्यो देशांक फायनान्स करता, असल्यो बँक्स जेन्ना कॉलॅप्स जाता त्या टायमार इंडियेक कांयच त्रास जावना, बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंग वॉज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री. नरेंद्र मोदीन डिमॉनिटायझेशन म्हणून हाडलें. तूं म्हाका सांग, तुझे कितले ब्लॅक मनी खतम म्हणून हांगले. पयर सुप्रीम कोर्टाच्या जजान सुद्दां एक क्लियरली स्टेटमेंट केला की 99.9% मनी रोल्ड बॅक इन द बँक्स म्हणून. कितलेशे तुवें तुजे अवतणी भोंवतणी, तुजे सर भोंवतणी कितलेशे तुवें सुपर रिच करप्ट पॉलिटिशियनांक लायनीक उबे रावतना पयले. कोण लायनीक उबे रावले? तूं लायनीक उबो रावलो, हांव लायनीक उबो रावलो, आमच्या आवय बापायक उबे रावचें पडलें लायनीक. आपलेच पयशे घेवन बँकेन कन्वर्ट करपाक कितल्या लोकांक जीव दिवचो पडलो? कितले पयशेकारांनी जीव दिलो? कितले करप्ट लोकांनी जीव दिलो? एकट्यानूय दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना? कित्याक ही पॉलिसी डिमॉनिटायझेशन जातलें हें बिझनसमॅनांक सगळ्यांक खबर आसलें, ब्लॅक मनी आसलेल्या लोकांक खबर आसलें, कॉमन मनशाक खबर नासलें. आनी ताजो आज फायदो कितें जालो? इंडियेची इकॉनॉमी जी रायझींग ट्रॅकाचेर आसली ती बॅक ट्रॅकार गेली. आनी तुमी आज कंपेर कोणा कडेन करता आमकां? तुमी इंग्लंडा कडेन कंपेर करता. इंग्लंडाक इंडियेची इकॉनॉमी केन्ना कंपेर करनाका. आमी बाय नाव वी वूड हॅव सरपास जॅपॅन, वीच वी आर नॉट डुईंग. आनी फनी थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल मिसमॅनेज आनी मॅनिप्युलेटेड फिगराचेर उलयता. इंटरनॅशनल रेप्युटेड एजन्सीजान हंगर इंडेक्स आनी हॅपिनस इंडेक्साचेर पळयत जाल्यार वी आर कॉम्पिटींग विथ बांगलादेश. हंगर इंडेक्स आणि हॅपिनस इंडेक्साचेर वी आर बिहाइंड बांगलादेश. वी आर बिहाइंड नेपाळ. किती रिझन दिसता व्हाय वी आर कम्पिटिंग विथ बांगलादेश और कंट्रीज लायक पाकिस्तान? हे आमी जे कम्पीट करतात हॅपिनेस इंडेक्साक, व्हाय डू यू थिंक दॅट इंडियन्स आर नॉट हॅप्पी? म्हाका एक रिझन खबर आसा, आमकां खंय इंडियन्साक कितलेंय दी आमी म्हणटात की आमकां तें पावना. आज जर आमकां जर 10 लाखाची गाडी हाडून दिली जाल्यार आमी म्हणटले 20 लाखाची गाडी जाली. फाल्यां जर 20 लाखाची गाडी हाडून दिली आमी म्हणटले आपल्या 1 कोटीची गाडी. सो यू आर सेयिंग की अशे तरेची कितें तरी आमचो मायंडसेट आसा म्हणून वी आर नॉट हॅप्पी. पळय म्हाका एक सांग, जो एक गरीब फॅमिलींतलो भुरगो, जो एक ट्रेन स्टेशनाचेर रेल्वेन च्या विकपी भुरगो, जो अशे रेल्वे स्टेशनाचेर च्या विकतालो की तो जे कार्यकाळान सांगतालो च्या विकताली त्या टायमार ते रेल्वे स्टेशनूच नासलें, असो भुरगो सामको गरीब बॅकग्रावंडांतलो भुरगो देशाचो प्रधानमंत्री जालो. आनी ताणें लायफा देशा खातीर आनी फॅमिली सगळे सॅक्रिफायस करून भरपूर त्रास काडले. असो मनीस जेन्ना 10 लाखाचो सूट घालता, जेन्ना 2 लाखाचे चश्मो घालता, जेन्ना प्रायवेट जेतांनी अदानी आनी अंबानी बरोबर भोंवता, सुपर लग्जरी आपूण लायफ जगता, आनी ती म्हारग ती ताका म्हाका आतां एक्झॅक्ट हें येना कितें ती मशरूम्स ती बरी ती 1.5 लाख रुपया किलो बी आसता ती जर आपल्या डायटाक खाता जाल्यार म्हाका दिसता ताका कंपेर करीत जाल्यार बाकीचो जो गरीब म्हणून आपूण जो आपल्या देशान म्हणटा कॉमन मॅन, जो आज गोंयान आमी म्हणून हें जाल्यात, कित्याक आज सादारण गोंयचे आमी देशाच्यान इंटरनॅशनल सोड सामान्य गोंयान मनीस आज विसवण खावंक शकता 1100-1200 रुपया किलो, पापलेट खावंक शकता 1500 रुपया 1600 रुपया किलो खावंक शकना. तुका बांगडे ताल्ले आनी मॅक्झिमम लग्जरी सुंगटां 300-350 रुपया ती मिडियम सायज सुंगटां मेळटा पळय ती हाजे वयर तूं खावंक शकना. तर असो मनीस जेन्ना एक नरेंद्र मोदीक पळयता की बाबा आमचे बरोबरचो मरे हो आनी हो इतलो सुपर लग्जरी लायफ जगता, तेन्ना हॅपिनेस इंडेक्स देंवता. आज कोण खूश आसा तुका सांगता हांव, 2च कॅटेगरीचे लोक खूश आसा. एक अशे लोक आसा जे डायरेक्ट बेनिफिशरी आहा बीजेपीचे करप्शनाचे, जे तांचे आमदार आसत और तांचे मिनिस्टर आसत और टॉप लेवल लिडरशीप आसत तांचे पार्टीची. इवन बीजेपीचे कार्यकर्ते खूश ना,
ते सफर जाता की ते आमचे सारकेच न्हय. फाल्यां खंयचे पक्षाचे कार्यकर्ते बाबडे ते तांकां निमाणे वयले ते कांय दाखोवन दिवचेच ना. तांकांय बाबड्यांक ताल्लेच खावपाक जाय आनी वेल्ल्यो आनी करमट खावपाक जाय. वेल्ले परवडटा म्हणटा तूं. आयक रे बाबा, आयक म्हाका उलोवनी. जाल्यार ते बी जे कार्यकर्ते आसा पळय तांचे ते सफर जाता. टॉप 50 लिडरशीप जी पार्टीची आसता, आमदार जावन लिडर ऑर टॉप लिडर, ते हॅपी आसा. दुसरे ते लोक हॅपी आसा जांचे कडेन व्हडले भाटकार पयशे बिशे प्रॉपर्टी थोडे जाण विकल्या, व्हडल्यो गाडयो घेतल्या, व्हडले वर्रात रावतात. ना जाल्यार तांचे कडेन आसात आनी ते जाले रिटायरमेंट लायफ जगता आनी ते बरे टीव्हीर एसीन बसून पांयार पांय ओडून नॅशनल मिडिया पळयता. कित्याक आज नॅशनल मिडिया मेजर चॅनल जर आमी पळोवशीत, वीच इज कॉन्ट्रास्ट टू द मिडिया सिनारियो इन गोवान म्हाका एक बरी गजाल दिसता की आमची मिडिया जी आसा ही खुबशे प्रमाणान न्यूट्रल आसा. ती सामकी पार्टिसन सायड घेतना और ब्लॅकआउट करतना आमकां तरी दिसून ना, एक्सेप्ट फॉर व्हेरी फ्यू इन्सिडंट्स. पण नॅशनल जर आमी पळोवशीत, मोदी 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 मोदी, अरे तुका इंटरव्यू घेतात प्रधानमंत्र्याचो क्वेश्चन, ताका अजून कोण विचारना की प्रधानमंत्री आतां 10 वर्सां जालीं, तिसऱ्या इलेक्शनाक वता, ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना. डॉक्टर मनमोहन सिंगांक ते मौन बीन म्हणटाले, मौन बाबा म्हणटाले. डॉक्टर मनमोहन सिंगान कितल्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्यो, नरेंद्र मोदीन एकूय प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना. हो इंटरव्यू कोणाक दिता? अक्षय कुमाराक. अक्षय कुमार कोण? एक टर्म मरतो, तो बी कॅनेडियन सिटीजन आसलो तेन्ना, ताका इंटरव्यू दिता. कितें चल्लां हें? हो प्रश्न विचारा, हाजेर कळटलो हॅपिनेस इंडेक्स कितें तो. बरी गजाल आसा. आमी आतां देशाचे सगळे उलयले. म्हाका दिसता लोकांक तुमी जे साबार विशय हांगा मांडले ते सगळे समजलेच आसतले. कारण गोंय आनीक देश, गोंय हो देशाचो एक भाग, गोंय हो भारताचो एक भाग, आनी ताजे खातीर गोंयचें राजकारण आमकां उलोवपाक जाय. आज गोंयाक कितें परिस्थिती आसा, एक लेटेस्ट इन्सिडंट ज्या म्हाका वेळार दिसता तुमी गेल्ले, तो म्हणजे पयर शेनवाराक हांगा पावस पडलो, पणजे फ्लड्स आयले आनी स्मार्ट सिटीचें काम चलता तें तुमी म्हणलें की सगळें काबार जालां. तुमी वचून पळयलें, मिडिया गेल्ली, तुमचे बरोबर लोक, तुमचे पार्टीचे कार्यकर्ते आशिल्ले, सिमीट फुटिलें, रस्तो फुटिलो. आनी 2 दिसांनी एक गजाल जाली, ती म्हणजे कला अकादमीची, की कला अकादमीचें जे फॉल सिलींग आसा तें सकयल पडटा. कितें दिसता तुमकां? वॉट इज द मेन रिजन? म्हाका करप्शन तुमी म्हणटले म्हणून खबर आसा, पूण करप्शन एक आसूंक जायना. आनीक कितें गजाली तुमकां दिसतात? पळय कितें आसा, करप्शन तुवें आतां म्हाका दिसता उत्तर तुवें तुज्या प्रश्नान दिलें. करप्शन इज कारण तुम्ही ऑब्वियसली म्हणटले इट इज करप्शन. तशें सांगना, तुवें जें म्हणलें करप्शन इज वन ऑफ द रिजन, बट देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन हू इज गोइंग टू डू द करप्शन. दॅट इज द मेन इशू ओवर हियर. थंय इतलें टफ कॉम्पिटिशन चल्लां की करप्शन कोण करतलो, हाजेर पयशे कोण खातलो? तूं खातलो काय हांव खातलो? हांव खातलो काय तूं खातलो? हांवें घेवपाचें काय तुवें घेवपाचें? तुवें 5% घेवपाचें, हांवें 7% घेवपाचें. अशें करून तें कमिशन 60% पावलां. म्हळ्यार 100 रुपयाची जर कॉन्ट्रॅक्टराक गजाल एक 80 रुपया ताका खर्च येता आनी 20 रुपया जर ताजें नेट प्रॉफीट आसत, जाल्यार ताका जर 60% जर कमिशन दिवपाक जाय आनी ताका जर 80 रुपया खर्च जाता, तो काम कितें करतलो? काम मायनसान करचें पडलें. कळ्ळें न्ही तुका? तें हांगा प्रॉब्लेम तें जाला. म्हणून 2 आनी 3 म्हयन्या फाटीं केल्लीं कामां, हो प्री मन्सून सुद्दां शॉवर न्हय, हो अनसिजनल रेन फक्त 2 ते 3 वरांची दडक पडल्या. तातूंत फुटपाथ व्हांवून गेले, तातूंत फुटपाथ कॉलेप्स जाले, तातूंत थोडे बिल्डिंगेची फावंडेशनां गेली, चेंबर व्हांवून गेले. इट हॅज सी नेचर एज एक्सपोज्ड बीजेपीज करप्शन. निमाणो सर्वश्रेष्ठ म्हणटा तो नेचर, आनी नेचर म्हणल्यार देव. कितलेंय जरी तुमी कोणाक प्रेशरायज केलें, कोणाचेर कितें घालें आनी कोणाक जरी ओगी केलें, जाल्यार म्हाका दिसता नेचर म्हणटा ताका तुमी ओगी करूंक शकना. नेचरा फुडल्यान कोणाचेंच चलना हें पयर दिसलां. ज्यो गजाल आमी सांगताले हाल जातले म्हणून ताचो ट्रेलर फक्त पयर जाला एका 2-3 वरांच्या पावसान. हो जर मुसळधार पावस पडलेलो, एक मे बी 2-3 दीस जर धरून जसो आषाढ म्हयन्यान पडटा तसो पावस पडलेलो, जाल्यार म्हाका दिसता अक्षरशा NDRF म्हणल्यार नॅशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स हाडून पणजेच्या लोकांक रेस्क्यू करपाची पाळी येतली आसली आनी पर्वरी नाल्यार आनी खंय हाय रायझींग एरियेन व्हरचे पडटले आसले. सेकंडली जे कला एकेडमीन जाला पळय, कितें आसा, काल मजा म्हणल्यार कला एकेडमीन 2 वरांच्या पावसान सिलींग पडलें. पोरू पावसान आमी पयलें की ती भिंतूच पडलेली. कला एकेडमी इतले वर्सां आमी भुरगे आसतनाच्यान पळयता मरे. आमी पिपल्सान हांव शिकला, स्कुलान सुद्दां आसतना आमी थंय आमच्या स्कुलाचे इव्हेंट जातालो. भक्कम बिल्डींग आसली ती, काय जमनासलें ताका. ती म्हणून कितें रेनोवेट करता हाडपालें. रेनोवेट म्हणून काय ना, खुर्च्याचे कलर चेंज केले, कुशनां चेंज केल्या, चांगल्या नवी खुर्च्यो घाल्या म्हणून. टोटल डिजास्टर. भितर पेंट मारला, ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचें काम केलां, नवें काम केलां म्हणलां. आनी त्या टेंडरिंगाचो फूल प्रॉब्लेम आसा. सारकें टेंडरिंग प्रोसेस सारको फॉलो करूंक नासलो. 50 कोटीचे ते 75 कोटीच्या घरान पावला. आनी थंय इतले जाणांचे कमिशना खातीर कॉम्पिटिशन जालां, त्या खातीर थंय पाड पडले. आनी वर्स्ट केस सिनारियो म्हणल्यार जो आपल्याक
आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो. शहाजहानान केल्लो ताज महल 500 वर्सां तसोच उबो आहा आतां, पण हांच्यांनी केल्लो हांचो ताज महल आतां पावसान मांडवीन पावपाचे वाटेर आहा व्हांवून. आनी ताणें काल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडेन काल डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याचेर बोट दाखयला. ताणें स्ट्रेट सांगला की PWD मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर आनी PWD आनी चीफ मिनिस्टर शूड आन्सर दीस म्हणून. म्हणल्यार तुमी पळया करप्शनाचे लेवल खंय पावला ते. कॅबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्र्याक बोट दाखयता. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ टुडेज कला अकादमी. काय तुमकां खरें दिसता चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल? आय फील बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. हांवें तुका सांगला इट इज करप्शन एंड कॉम्पिटिशन फॉर करप्शन. बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आपलो हात झटकूंक शकना कित्याक ताणें सांगलेलें शहाजहानान टेंडर काडूंक नासलें म्हणून. हो आतां शहाजहान कितें जाला तो हात कातरतालो. शहाजहान ताज महल कोणें केल्लो पळय तांचे हात कातरले खंय. हाणें कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां घातल्ल्या. सब स्टँडर्ड काम जालां म्हणून कोसळटा. अरे म्हाका सांग लोकांची घरां कित्याक कोसळना पावसान? हांचीच कित्याक कोसळटा गव्हर्मेंटाची कामां? कित्याक प्रत्येक मनीस आपले कश्टाचे पयशे घालता. वयल्यान कॉमन मनीस पयशे सामके वाटयता. मॅक्झिमम कमी खर्चान काम करून घेता क्वॉलिटी काम. तांची घरां पडत ना मरे लोकांची. चुकून खंयचे कोणाचो इन्सिडंट म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान पयशे खाल्ले जाल्यार ना जाल्यार कोण लक्ष दिवन बाबलो मिडल क्लास मनीस आपूण सबंदीत उबो रावन शिंपता. स्लॅब घालो 4 फावटी शिंपतलो भिंती शिंपतलो कितें करतलो. तांची घरां पडना. हांची कित्याक पडटा? कित्याक हांच्यांनी पयशे घाल्ल्या. हांचो फोकस काम क्वॉलिटी डिलिव्हर करपाचेर ना. हांचो फोकस लोकांक फेसिलिटी दिवपाचेर ना. हांचो फोकस मिशन टोटल कमिशन. म्हणजे मिशन टोटल कमिशन सामकें तांगेलें पक्का म्हणटा तुमी. काम हाता नाका वयर तकले वयर पावल्या ते एक्चुअली अंडर वॉटर आहा ते सद्या. पूण हाजेर आतां उपाय कितें? हाजेर उपाय म्हणल्यार एक उपाय हांव हाजे खातीर विचारता. कारण फाल्यां समजा पळय स्मार्ट सिटी म्हणटा ते आफ्टर ऑल वी हॅव टू बिलीव दॅट स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट BJP सरकारान हाडलो. आतां जी कितें सद्याक स्टेट आसा पणजेची ताजेर आमी मागीर उलोवया आनी ऑलरेडी आमी उलयल्यात. पूण फाल्यां काँग्रेस सरकार आयलें आयदर एट सेंटर ऑर इन स्टेट जाल्यार ही स्मार्ट सिटी आसा ती सारकी स्मार्ट सिटी म्हणून जातली काय वेगळेच तरेची पणजे जातली? पळय हांव आतां 38 वर्सांचो 38 इयर्स. आय एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पेंजीम. आय हॅव स्टडीड इन पेंजीम. पणजे खूब बरी आसली स्मार्ट सिटी जावचे पयलीं. पणजे अशी नासली. आज एक रस्तो ना जो खणून दवरूंक ना. एक रस्तो ना ताजे फुडल्यान गटरां ओपन ना. सांतिनेजचे क्रिकाक अश्यो केन्नाच घाणी मारनासल्यो. आज मिडल क्लास मिड सेगमेंटाचे बिझनसमॅन आहा ते काबार जाल्या. कित्याक ते थोडे जाण बाबडी भाडी फारीक करता. थोडे जाण म्युनिसिपालिटीक टॅक्स फारीक करता. आमी ऑलरेडी डिमांड केल्लो टॅक्स तांकां वेवर दिवचो. इवन हावस टॅक्स वेवर दिवपा जाय. कित्याक लोक अक्षरशः सफर जाता. लोकांक हेल्थ इश्यूज जाल्या डस्ट पॉल्युशनान. लोकांची घरां पिड्ड्यार जाल्या. लोकांचे एप्लायन्सीस पिड्ड्यार जाल्या. डस्ट गेले. इलेक्ट्रॉनिक सामान पिड्ड्यार जालें. AC पिड्ड्यार जाल्या. लोकांचे फ्रीज पिड्ड्यार जाल्या. TV पिड्ड्यार जाल्या. LED TV पिड्ड्यार जाल्या. बरे बरे सोफा पिड्ड्यार जाल्या. कपडे पिड्ड्यार जाल्या. कामाक सरतलो मनीस भायर सगळे जाण दोतोर प्रमोद सावंता भशेन आनी कोण ते स्मार्ट सिटीचे सरकाराच्या पयशान AC गाडयांनी भोंवता तशें भोवूंक शकना. मोटरसायकलीचेर भोंवता. थोड्यांक कंपल्सरी लायट कलर कपडे घालचे पडटा एज अ पार्ट ऑफ देअर युनिफॉर्म ऑर कोड ड्रेस कोड इन देअर कंपनीज. तांच्या कपड्यांचेर धूळ बसता. हाका कोण जबाबदार? लोकांच्यो गाडयो डॅमेज जाल्या. सस्पेन्शन्स गेल्या. लोकांचे टायर कट जाल्या. हजारांनी रुपया कॉमन मनशाक खर्च येता. हे पयशे कोण दितलो? स्मार्ट सिटी दितली. गरज आसली हे स्मार्ट सिटीची. स्मार्ट सिटी स्मार्ट करूं येता आसली. बट प्रॉब्लेम इज दॅट दीस स्मार्ट सिटी इज बीइंग बिल्ड बाय स्टुपीड पीपल हूज ओनली फोकस इज मेकिंग मनी ऑन द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी. बरें आसा. बरी गजाल. म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक समजलें आनी कोणाक ठमणो लागपाचो तांकांय ठमणो लागलो. आतां उलोवया काँग्रेस पार्टीचेर. तुमी इतली वर्सां जालीं काँग्रेसीक आसा. यू आर रायट देर फ्रॉम तुमकां यूथ लिडर म्हणून पळयताले. यूथ काँग्रेसीकूय तुमी आशिल्ले. 2014 म्हाका याद आसा हांवें पेपराचेर बातमी वाचली की यू आर एपॉयंटेड एज अ स्पोक्स पर्सन. म्हणजे आतां जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं. आनी ह्या 10 वर्सां भितर गोंयांत काँग्रेस सामकी बदल्ल्या म्हणजे कशें काँग्रेसीचें सरकार जालेंच ना. त्या भायर जे लिडर्स आशिल्ले इन्क्लुडींग सम ऑफ द सिनियर लिडर्स लायक दिगंबर कामत जे आज पार्टे बरोबर ना. अशें आसतना काँग्रेस पक्ष आज इलेक्शनाक वता. कितें चॅलेंजीस आसात वेन यू डोंट हॅव एनी सिनियर लिडर विथ यू. यू डोंट हॅव एनी सेंट्रल लिडरशीप जशी BJP कडेन आसा. तिसरें म्हणल्यार सरकार तुमचें ना. तुमचे आमदार फक्त 3 जाण. तेय बी आयकुपाक येता की इलेक्शन जातकीर BJPक वतले. तुमी हे सगळे इश्यूज खंयच्या नजरेन पळयतात? पळय काँग्रेस पक्षाचें हांव तुका एक गजाल पयलीं स्टार्टिंगूच सांगता. ती म्हणल्यार आमची सेंट्रल लिडरशीप भक्कम आसा. राहुल गांधी आमचो लिडर, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आनी त्या प्रमाणे कितलेशेच आमचे बरे लिडर्स आसा. सचिन पायलट जावं, रणदीप सुरजेवाला जावं,
आणि कितलेशेच भरपूर पूण नॅशनल हे सगळे आज जे पळय लिडर्स जे पळय आसात तांचे ते जर स्ट्रॉंग आशिल्ले जाल्यार आज कोणूच काँग्रेस सोडून बीजेपीक वचचो नाशिल्लो हाजेर एक प्रश्न चिन्ह येता. बाबा आयक सांगता ते आतां आमची सेंट्रल लिडरशीप बरी आसा. राहुल गांधी सध्या सबंद देशभर भारत जोडो यात्रा जी साऊथ टू नॉर्थ गेली आणि नॉर्थ इस्टाच्यान मुंबय पर्यंत आयिल्ली ती भारत जोडो न्याय यात्रा ताणें सबंद देशाचो दौरो केला आणि आज ताणें सबंद देशान सुद्दां भोंवून जी परिस्थिती आहा ती पळयल्या. आणि एक गजाल आज जाल्या इस्टेब्लिश की राहुल गांधीन हे काँग्रेस पक्षा खातीर करूंक ना. ताणें हो देश जुडचो म्हणून केला, देश एकठांय जावचो. देशान आज जी फुटाफुटीचें राजकारण चल्ल्या, हेट्रेड स्प्रेड करपाचें राजकारण चल्ल्या, ताजे विरोधान लोकांक एकत्र करचो. कित्याक हांवें स्टार्टिंगूच सांगलेले प्रमाणे आमचे देशाची स्ट्रेंथ लायज इन युनिटी इन डायवर्सिटी हो प्रयत्न केला आणि आमची काँग्रेस पक्षाची सेंट्रल लिडरशीप ही सामकी स्ट्रॉंग आसा. आतां कमिंग टू द स्टेट पॉलिटिक्स आनी स्टेट लिडरशीप ऑफ काँग्रेस पार्टी तुवें म्हणलें खुबशे सिनियर लिडर सोडून गेले काँग्रेस आणि आज काँग्रेसीन सिनियर लिडर कोण ना. पळय काँग्रेसीक लिडर सोडून वचत, लोक काँग्रेस सोडून वचूंक ना न्हय. हे लिडर कितें वयल्यान पडूंक नासले, हांकां लोकांनी मतां मारून निवडून दिल्ली. आनी हे लिडरांक जर काँग्रेसीचेर विश्वास नासलो जाल्यार तांच्यांनी पयलींच बीजेपीचेर रावन निवडून येवपाचें ऑर इंडिपेंडंट रावन निवडून येवपाची, आपली कॅपेसिटी दाखोवपाची. तांकां काँग्रेसीची कॅपेसिटी कितें आहा ती खबर आसा. तांकां काँग्रेसीची पॉलिसी, काँग्रेसीची आयडियोलॉजी, जी विचारधारा आहा ती खबर आसा, जी सदांच प्रो पिपल आसता, प्रो मिडल क्लास, प्रो पुअर आसता. आनी हे खातीर लोक काँग्रेसी बरोबर रावता हें तांकां खबर आसा. म्हणून हे काँग्रेसीन आसले, ते काँग्रेसीचेर निवडून आयल्या आणि आमच्या हँड सिंबलाचेर निवडून आयल्या आणि आतां बीजेपीन गेल्या. तांकां फुडल्या इलेक्शनाक आपले बीजेपीच्या सिंबलाचेर इलेक्शनाक वचूनी काँग्रेसचे विरोधान मागीर कळटलें की लिडरशीप श्रेश्ठ आसली काय काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्षा बरोबर जो लोकांचो विश्वास आसा पळय तो श्रेश्ठ आसा. तो ते येता त्यो वेंचणुको दाखोवन दितलो. आतां ही लोकसभा जावं ओर येता ते एसेंब्लीचे 2027 इलेक्शन जावं. आज काँग्रेस पक्ष यू आर गोईंग अहेड इन कोलॅबोरेशन ऑर आमी अलायन्स म्हणया विथ आम आदमी पार्टी, ती मागीर देशाक TMC आसली एज एन इंडिया अलायन्स. कितें दिसता चॅलेंजीस जाल्यो, ऑपॉर्च्युनिटीज जाल्यो त्यो आमी उलयल्यात, ताजेर हांव तुमकां प्रश्न विचारना. आज कितें सद्याक प्रेजेंट सिनारियो आसा देशाक? तुमी काँग्रेसीच्या फेवराक उलयताले म्हणून खबर आसा, गोंयची 2 सिटां काँग्रेसीची येतली म्हणून उलयताले म्हणून खबर आसा. बट रेदर दॅन ऑप्टिमिस्टीक आय फील रायट नाव वी शूड बी रियलिस्टीक. सो तुमकां कितें दिसता? बिईंग व्हेरी रियलिस्टीक हांव तुका सांगता की एक म्हाका दिसता टायम आयलो की देशान ऑर राज्यान क्रांती म्हणून जाता, ती क्रांती जावपाचो आज वेळ जाल्लो. म्हणून पक्ष वेगवेगळे जे एकदां एकामेका कडेन तांच्यो पॉलिसी सुद्दां म्हणल्यार विचारधारा कॉमन आसली, जे सेक्युलरिजम जावं ऑर देशाचे युनिटी बद्दल जावं, अशे पक्ष आज सगळे एकठांय जावचे पडले. कित्याक आज हें इलेक्शन हांवें सांगलेले प्रमाणे आनी हे फाटल्या दिसांनी देशाची जी फायनान्स मिनिस्टर आहा निर्मला सीतारामन हिजे घोवानूय सांगला, हू इज अ व्हेरी फेमस इकॉनॉमिस्ट, की आज हें इलेक्शन इज बिटवीन बीजेपी एंड पीपल ऑफ इंडिया. आज एकठांय जाल्यार ते पॉलिटिकल पार्ट्यो एकठांय येवंक ना, आज एकठांय जाल्यार ते देशाची जनता एकठांय आयल्या भाजपाच्या विरोधात. आनी म्हाका दिसता ताजो डेफिनेटली इफेक्ट कितें आसा तो येता ते इलेक्शनाक दिसतलोच. सरळ प्रश्न, निमाणो प्रश्न, सुनील कवठणकराक तिकेट मेळटा उत्तर गोंयच्यान असो एक बोवाळ जाल्लो आनी आज ती तिकेट एडवोकेट रमाकांत कलपाक मेळ्ळी. ताजे फाटल्यान सुनील कवठणकर जरी आज आमकां दिसता पूण एक 4-5 दीस तिकेट एडवोकेट रमाकांत कलपाक मेळटगीर रॅलीनी दिसलो नाशिल्लो, प्रेस कॉन्फरन्सीक दिसलो नाशिल्लो. इज सुनील कवठणकर सॅड काय पार्टे खातीर सुनील कवठणकर अजुनूय सारको आसा? म्हाका दिसता पयली गजाल म्हणल्यार जेन्ना आमचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट रमाकांत भाई कलपाक तिकेट जेन्ना डिक्लेअर जाली, फर्स्ट थिंग यू चॅक तिकेट डिक्लेअर जावपाचो आनी आय हॅव पूट ऑन ऑल माय सोशल मिडिया हँडल्स दॅट वी आर फूल हार्टेडली वर्किंग टू सपोर्ट रमाकांत भाई कलप. पूण त्या हातूंतल्यान एक फ्रस्ट्रेशन दिसलें ना. नंबर 2, हांवें ताजी जेन्ना आमी जेन्ना पक्षाचो कॅम्पेन लॉन्च केलो पत्रादेवी वचून, थंय हांव आसलो, पण थंयच्यान मिस इन्फॉर्मेशन आयलें की सुनील वॉज एबसेंट. आय वॉज व्हेरी मच प्रेजेंट. आय हॅड टू सेंड क्लॅरिफिकेशन अलॉंग विथ द फोटोग्राफ टू ऑल द मिडिया टू क्लॅरिफाय दॅट आय वॉज प्रेजेंट. पण कितें आतां बीजेपीक एक ती संवय आसा, एक ते भ्रम निर्माण करपाक ना काँग्रेसीन सगळें सारकें ना, काँग्रेसीचे लिडर बेजार आसा. पण हांवें केन्ना टिकेटी खातीर हे पार्टीन काम करूंक ना. हांवें एकदां टिकेट मागलेली 2017 एसेंब्ली इलेक्शनाक, म्हाका तेन्ना पार्टीन डिनाय केली. हांवें तेन्नाय फोर फ्रंटाचेर रावन पार्टीक काम केलें. हे इलेक्शनाक हांवें टिकेट मागूंक नासली. हांव डे 1च्यान सांगता हांवें अप्लाय करूंक नासली टिकेट,
काय पक्षाचे आमचे लिडरशीप असली आणि काय आणि बाकीचे जे फॅक्टर असले तांच्यांनी थोड्यो फॅक्टर्स पण तांच्यांनी म्हजें नांव प्रपोज केल्लें बट इट वॉज नॉट दॅट आय हॅड वॉज रनिंग फॉर दॅट टिकेट ऑर आय वॉज अपसेट सी म्हजें काम आसा गोंयचो हित सांबाळप गोंयचे जनतेचें हित सांबाळप आनी ते काँग्रेस पक्षान रावून म्हाका दिसता हांव बरे भशेन करूंक शकता आनी तो प्रयत्न म्हजो आसा म्हजो प्रयत्न फाल्यां ते टिकेट मेळूंक ना तूं घरा बसलो प्रचाराक येवचो ना हो सुनील कवटणकर न्हय म्हाका 21 वर्सां जालीं काँग्रेस पार्टीन हांव स्टुडंट्स विंगाचो पासून यूथ काँग्रेस स्पोक्स पर्सन सेक्रेटरी काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी चीफ स्पोक्स पर्सन मागीर आज वायस प्रेसिडेंट जाला पार्टीचे हांव वेगवेगळे मळार काम केलां वेगवेगळे फ्रंटाचेर काम केलां पळय संकल्प आमोणकरान सांगलेलें त्या दिसा की आपूण ल्हान आसतना RSSची चिड्डी घालतालो म्हणून हांवें तसलें केन्ना सांगूंक ना केन्ना घालूंकय ना स्ट्रेट सांगता हांव बाय हार्ट काँग्रेसमॅन आय वील केन्ना पॉलिटिक्सांच्यान आय मे रिटायर आय वील रिटायर एज अ काँग्रेसमॅन सिंपल हाजे वयर आनी म्हाका काय सांगपाची गरज ना हांव बिळान लिपून बसपी मनीस हांव न्हय हांव फोर फ्रंटार आसा जाल्यार हांव फोर फ्रंटार आसा सिंपल एज दॅट आनी ते 3 दीस जो हांव बरो 3 दीस हांव जे फाटल्या दिसांनी दॅट वॉज म्हाका दिसता कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावन 5 दीस जावन मागीर म्हाका फूड पॉयझनिंग जाल्लें वीच पार्टी वॉज अवेर एवरीबडी वॉज अवेर आनी आय वॉज टोटली इन टच वीथ अवर इंटरनल ग्रुप एज वेल एज द ग्रुप ऑफ द स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया अलायन्स वीच यू कॅन कन्फर्म फ्रॉम देम ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग पॉलिसीज आनी येता आय वॉज टोटली working even when I was having high fever and I was at home for 3 days on the 4th day I was back to the office even when Bhai Khalaf went to file nomination I was actually not feeling that day feeling well that day and I was on antibiotics but still I was on the forefront. I hope this food poisoning has nothing to do with politics. No, either no, from not, opposition not, side or not, from your no, party no, side. not at all. It was आमकाय खुबशे फाटी it food was- poisoning no, जाता no, it was आमी my- कोणाक दोष दिवपाक शकना पूण जेन्ना एक म्हाका दिसता पॉलिटिशियनाक किंवा पॉलिटिकल लिडराक जाता तेन्ना अशे साबार प्रश्न ना, येतात ना, ना. सो दॅट वॉज जस्ट ऑन अ लायटर सायड लास्ट तुमकां हांवें जरी प्रश्न म्हणिल्लो तर आनी एक सामको शेवटचो कॅज्युअल प्रश्न तो म्हणल्यार आज काँग्रेस पार्टी बरोबर अशें म्हणटात की यूथ ना 2014 मोदीजीक फॉलो करपा लागून यूथ BJP बरोबर गेले गोंयाक सगळे यूथ RG बरोबर गेले तुमची युथा खातीर मेसेज कितें आसा हो एक लास्ट प्रश्न आनी म्हाका दिसता यू शूड एंड अप विथ दॅट मेसेज. पळय एक म्हणल्यार परत हांव तुका सांगता यूथ काँग्रेसी बरोबर ना म्हणप ही सगळ्यान व्हडली चुकीची गजाल कित्याक आज काँग्रेस पक्षाचो सगळ्यान जर मेजर फोकस आसत आनी आज काँग्रेस पक्षाची लोकल लिडरशीप सुद्धा सगळी यंग लिडरशीप आसा आनी काँग्रेस पार्टीचो जो मेन फोकस आसा तो आमचो यूथ आसा आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंटान फ्रस्ट्रेट जाला huge unemployment even even the national agencies and government agencies have ranked Goa as the topmost state in unemployment state government has failed सेंटराक मोदी फेल जाला 2 कोटी जॉब म्हणून हांगा ते IPBचे नांवाचेर आनी कितेंच्या नांवाचेर 50,000 जॉब 60,000 जॉब 2 लाख जॉब ते फिगर दिवन फक्त इल्लिगल प्रोजेक्ट जे एनवायरमेंटली वायबल ना आनी जे अदर वे क्लियर जावचे नासले ताका जॉबाचे लॉलीपॉप दाखोवन ते प्रोजेक्ट क्लियर केल्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावना ना इंक्लुडींग in the airport like Mopa or Ayush Hospital and we are catering to the employment of the neighboring states or other states but आमच्या local youthang employment generate जावना which is a fact आणि ताजेर आनिकूय जे इंटरेस्टिंग मुद्दे आसा ते हांव येता त्या काळान तुमचे कडेन हाडटा पळय तुया इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसा थंय डेप्युटी टावन प्लॅनर अपॉयंट करूंक ना म्हणून अजून देर आर सो मेनी इंटरेस्टेड पार्टीज पळय आमच्या गोंयांत भुरगे शिकतात इंजिनियर जातात दुसऱ्या स्टेटीन काम करचें पडटा कित्याक हांगा एम्प्लॉयमेंट ना तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाता म्हणून मॅनिफेस्टोन BJPन प्रोपोगंडा करपाक यूज केलो एक डेप्युटी टावन प्लॅनर तांकां अपॉयंट करपाक जालो ना आनी बिकॉज ऑफ दॅट रिजन थंय इंडस्ट्री येवपाची शिरकून उरल्या म्हाका सांग 1-2-3 वर्सां गेली म्हळ्यार 3 जनरेशनाचे भुरगे जे पास आउट जातले तांकां दुसऱ्या स्टेटीन कामाक वचचें पडलें दीस इज द सिनेरियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आनी आयच्या युथांकूय हें कळून चुकलां की हांच्यांनी आमकां पिशान काडलें म्हणून आनी जर आमकां बरो फ्युचर जाय जाल्यार आमकां काँग्रेसीची साथ दिवची पडटली एटलिस्ट लाँग रनाचो विचार करून. म्हाका दिसता बरे विशय तुमी आज मांडले आनी गोंयचें राजकारण उलयता आसतना म्हाका दिसता पुराय राजकारण आज सुनीलबाब कवटणकरान सगळें कवर अप केल्लें आसा. थँक्यू सो मच सर फॉर जॉयनिंग अस इन द शो. आनी म्हणून तर सांगता गोंय 7 मेक मतदान करता उत्तर गोंय दक्षिण गोंय 7 मेक मतदान करतले मतदार वचून खंयच्या वडच्यान विचार करून मतदान करतलो हो एक प्रश्न आसात पूण ताचो निकाल आमकां 4 जुनाक कळटलो. तो पर्यंत पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.